आयज आमी गोवा वेल्या जो स्पोर्ट्स ग्राउंड आसा तेजें इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले, जो फुटबॉल ग्राउंड बांदपाचो आसा. सो अंडर कन्स्ट्रक्शन हो ग्राउंड आसा आनी पावसाक लागून खंय ना खंय डिले जाला. बट जे थोडे आमचे कितें चेंजीस करपाचे आसा, ह्या ग्राउंडाक लागून थोडे चेंजीस करपाचे आसा. आमी ऑलरेडी हे पॉयंट्स आतां डिस्कस केल्ले आसा ड्युरींग द टायम ऑफ इन्स्पेक्शन. आनी एससीक आमी मेळपाचे आसा रिगार्डींग कितें चेंजीस जावपाक जाय, कित्याक थोडे आमकां एरिया आसा ती एक्स्ट्रा जाय जो स्टँडर्ड आसा त्या प्रमाणे. आनी आमी आग्नेलो आमचो जो हांगासलो एक्स कोच आसा जावं रेफ्री आसा तेका घेवन आमी ऑलरेडी हांगा डिस्कस केला. आनी आमचे जे ऑफिशियल्स आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे आनी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेकाय घेवन डिस्कस केल्लें आसा की खंय आमकां चेंजीस करपाक जाय आनी कितें आमकां जाय तें. सो आमी हें फुडें डिस्कशन व्हरतले आनी आमी जाता तितले बेगीन हो ग्राउंड कंप्लिशनाक लागून आमचें काम करतले. आनी तशेंच आमी डिपार्टमेंटाकूय सांगलां की जाता तितले बेगीन हें काम करचें म्हणून. ओन्ली थिंग हांगा थोडे मातशें डिले जाले तें म्हणजे हांगा जे फुटींग आसा तें घालपाक लागून, कित्याक हांगा उदक खूब भरलेलें आनी पावस कंटिन्युअस आसल्या कारणान खंय ना खंय तांकां तें कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळना, सिवील वर्क करूंक मेळना.